म्हणटाय म्हाका की हांव सॅड व्हिडिओ करता म्हणून. सॅड व्हिडिओ करपा देखून न्ही एक रिजन आहा म्हाका. कित्याक हांव लायफान म्हगेल्या जायतें दुखलो आहा. इतू दुखलो आहा न्ही तितून खबर देखून आसपाना हांव कितू दुखलो आहा तें. सो तेका लागून हांव हे व्हिडियोज कोत्ता की जें म्हाका कळ्ळां तें तुमकां गोडना जावपा तुमकां. सो तेका लागून हांव हे व्हिडियो कोत्ता. वर मनीस तुका न्ही लायक एशे कोन्न व्हिडिओ करपा न्हू. म्हाका न्ही कोण कितें म्हणटा म्हाका म्हज्या फाटल्यान कोण कितें उलयता म्हाका बिलकूल पॉयंट गेलो ना. कित्याक तो मनीस न्ही म्हाका पोशना आनी म्हाका दिवपाचोय बी ना. कित्याक हांवें जोडपाचें हांवें पोट भरपाचें. हांवें जोड म्हज्या भुरग्याचें पोट हांवें भरपा पडटा. म्हज्या भुरग्यांक पोट भरपा दुसरो लोक येयना. म्हणटोल जायत आहा पूण दितोल कोण ना. आनी हांव तर न्ही ह्या लोकां तर कॅर केलोलें न्ही लोक कितें म्हणटा म्हाका आनी कितें हें करना हांव मुखार पावपा नासलें केन्नाय. हांव मुगे लायफान न्ही मोण म्हणटाय तेशें कोन्न हांव मुखार पावलां. हांव हिंग पावपा न्ही जायतें स्ट्रगलींग केलां लायफान. कोणाक खबर आहा ती खबर आहा, कोणाक खबर ना ती खबर ना. म्हज्यान न्ही सांगो जायना सगलें लायक हिंगा. जेन्ना तुमकां कोणाकूय जातोलें न्ही तेन्ना न्ही तुमकां न्ही मुगेलो पेन कोडटलो. नाजाल्यार तुमकां केन्ना तो पेन कोडपाना. म्हाका जीं अंडरस्टँड जातलीं न्ही जीं मनशां आनी म्हजे भाशेन न्ही दुखलो आहाय तेंचे तेंकां कोडटलो मुगे पेन आनी कोणाक कोडपाना. पूण हांव न्ही कोणाक दाखयना हांव पेनान आहा म्हूण हिंगा. कित्याक हांव सगल्यांक हांसयतां. हांव दुकान देखून आसल्यार न्ही हांव तुमकां सगल्यांक हांसयतां आनी हांवूय खुशाल जातां तुमकां हांसयन. जायतें ट्राय कोत्तां म्हगेलें बेस्ट दिवपाक. पूण हूंय ना हूंय कोण कितें ना कितें म्हूण मूड ऑफ कोत्ता. पूण आतां हें चिंतिलां कोणालें न्ही आयकपाना कोण कितें म्हणटा आनी कितें म्हणना तो. हांव मुगेले न्ही व्हिडियोज कोत्तोलें आनी तुमकां हॅप्पी कोत्तोलें आनी तुमचे बरोबर हांवूय बीन हॅप्पी रावतलें. म्हाका न्ही जाय जाणांनी न्ही मॅसेज करून सांगिल्लें ते कोण बॅड कमेंट्स मारताय न्ही तेंकां न्ही रिप्लाय कोरनाका म्हूण. आतां हांव तेंचे कोत्तोलें हांव तेंकां न्ही लायक इम्पोर्टंट दिवपाना आनी कांय करपाना. कित्याक हांव तें खरें म्हणटो म्हणल्यार न्ही लायक न्ही कोण कमेंट्स मारताय न्ही ते हांव चोवपा देखून वचना. हांव खरें म्हळ्यार चोयना देखून ते कमेंट्स कोण म्हणजे कितें कमेंट मारला आय एम सो सॉरी. हांव कोणाकूय रिप्लाय दिलें ना जाल्यार कित्याक थिंग गेलें न्ही कितें जाल्यार कितें लायक हें जाता. सो तेका लागून हांव वचना कमेंट रिप्लाय करपाक. तुमकां न्ही कोण कमेंट्स मारता तेंकां हांव पयलें म्हणटा सगल्यांक देव बरें करूं तुमकां. हांवें रिप्लाय केलें ना म्हूण रागा जायनाकाय. समजाय तुमगे रिप्लाय हांवें केलें म्हूण. आनी होच म्हाका मोग दिवपाक. तुमगे हो मोग मेळपा म्हाका न्ही हांव व्हडलें भागी. हांव म्हणना लायक हांव कोण स्टार न्हू लायक व्हडलें न्ही हेजेर. म्हाका न्ही तुमी न्ही म्हज्या नांवान रिटा म्हूण म्हाका वळखताय न्ही तितलें म्हाका पुरो. हांव वायट मनीस न्ही पूण हें म्हाका लोकांनी वायट करून सोडलां. हे लोकां लागून हांव अशें करून जावपा पावलां आयज. हें जावपा न्हू जे कोणाक जाता आहा न्हू लायक हेजेर पावोवपा म्हाका तेका न्ही सदां हांव बरें मागतलें. आनी त्या मनशाक हांव प्रेयरानूय बी दवरतलें मुगेली. इतलें सांगून हो मुगे व्हिडियो काबार कोत्ता हिंगा.